भाजपात संकल्प येयला, पक्ष आणि घटमूट जाला. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्याची खोशी उक्तायल्या. अंत्योदय तत्वार सरकाराच्यो स्किमी घेऊन तळागाळात पावोवपाचो संकल्पय मुख्यमंत्र्यान केलो. 2024चे वेंचणुकेत केंद्रात परतय भाजपाचेच सरकार सत्तेत येतलें मुख्यमंत्र्यान आत्मविश्वास उक्तायला. भाजपान आयतारा वास्कोच्या तीनय आमदारांबरोबर बसका घेतली. हे बसकेत भाजपा सरकाराच्यो सगळ्यो स्किमी भाजपा सदस्यांची मजतीन अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाचो संकल्प सगळ्यांनी केलो. कांय तेंपा आदीं भाजपाचे मंत्र्याक आनी एकूण सरकाराचो कारभार एक्सपोज करपी संकल्प आमोणकार आतां भाजपात आयला. ताची खोशी सावंतान उक्तायली. पळयात. मार्मगोवा तालुक्यांत वास्को शहरात पयली फावटी जाता. तातूंतले 3 आमदार आमकां वास्को मार्मगोवा तालुक्यांतल्या लोकांनी निवडून दिले. आमचे मिनिस्टर बाब माविन, दाजी आनी आतां सध्या संकल्पय आमच्या बरोबर आयला. त्या खातीर खरोखरूच म्हणजे एक उत्साहाचें वातावरण ह्या तालुक्यांत आसा. पयलो ठराव जो पास जालो तो आमचे JP नड्डाजी तांकां परत रिपीट केले राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून. तांचो ठराव आमच्या पार्टीच्या अध्यक्षान मांडलो आणि पुराय सगळ्या राज्य कार्यकर्त्यांनी समर्थन दिले. तांच्या नेतृत्वाच्या सकयल म्हणजे मोदीजींचे नेतृत्व सरकार म्हणून आणि पार्टीचे नेतृत्व नड्डाजी म्हणून हांच्या नेतृत्वाच्या सकयल 2024 आमी परत एकदां इलेक्शनाक वता. ही सगळ्यांत व्हड गजाल आसा आणि त्या दृश्टीन आमकां अभिमानाची गजाल आसा. परत एकदां आमचें सरकार केंद्रांत निवडून येतलें. राजकीय ठरावाचेर वेगवेगळे गोंय सरकाराचें अभिनंदन करपाचें, गोंय सरकाराच्यो विविध योजना अंत्योदय तत्वाचेर पावोवपाच्यो. माविन यांनी ट्रान्सपोर्टाची म्हणजे एक्सिडेंटल डेथ फॉर द 2 लाख रुपीज ही योजनाय तेंच्यांनी सांगली. अशी विविध ठराव जी सरकारान केल्ली कामां, विशेष करून आत्मनिर्भर भारत स्वयंपूर्ण गोंय, हे स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 आनीकूय स्ट्रेंथन करपाचें, पार्टीच्या कार्यकर्त्यांनी ताका सपोर्ट करपाचो आणि स्केलिंग ऑफ यूथ अँड वुमन हाजेर भर दिवपाचो ह्या राज्य कार्यकारिणीन ठरलें. आणि त्याच बरोबर भारतीय जनता पार्टीचो प्रत्येक राज्य कार्यकारिणी सदस्य आणि सरकाराच्यो स्किमी केंद्रांतल्या आणि राज्यांतल्या ह्यो अंत्योदय तत्वापर्यंत पावोवपाचो संकल्प केलो. पत्रकारांनी विचारिल्ल्यान म्हादयच्या प्रश्नाचेर मुख्यमंत्र्याक जाप दिवची पडली. आमच्या राज्य कार्यकारिणींनी प्रत्येक उलोवपी जो आसलो हांच्या भाशणांतल्यान म्हादयचो इश्यू आशिल्लो. म्हादय आमच्या काळजांत आसा. म्हादय आमकां तितकीच प्रिय आसा. त्या खातीर आमी सांगलां की एक लिगली, पॉलिटिकली आणि टेक्निकली आम्ही ह्या बाबतीत सर्वतोपरी सरकार पुराय सातत्यात ह्या विशयाचेर हो विषय कंप्लीट करपा खातीर काम करतले. आमी हाऊस कमिटी काडल्या, ती हाऊस कमिटी कंटिन्युअसली फॉलोअप करतले. अशें न्ही की हाऊस कमिटी आनीकूय सपोर्ट करतले. मुद्दामून म्हणजे जेका म्हादयीच्या विशयांतले खबर आसा ते राजेंद्र बाब केरकारांनी आज पेपरार दिला की हाऊस कमिटी फॉर्म करून वीच स्ट्रेंथन द हँड ऑफ द गव्हर्मेंट. सो ऑटोमॅटिकली जेन्ना आमी सगळ्यात जेन्ना समावेश केला, आपल्याक जो दिसता तो इनपूट हाजेर दिवचो. वेळच्या वेळी टायम टू टायम केंद्र सरकार आसतलें, कर्नाटक गव्हर्मेंट आसतलें, आतां महाराष्ट्र सरकारूय आमच्या बरोबर आसा. सो दॅट आमची लढाई आनीक स्ट्रॉंग जाल्या. ही लढाई आमी जिखतले हाची म्हाका खात्री आसा. गोवा 365 खातीर वास्कोच्यान हिरू महाले.